वेस्ट बेंगालच्या वेंचणूक हारले उपरांत ममता बॅनर्जी हांणी मोराल विक्ट्री असो दावो करून मुख्यमंत्री पदावयल्यान राजिनामो दिवपाक न्हयकारला. हो एक व्हडलो डेव्हलपमेंट जावन आहा आजचो. पूण जनादेश वगळल्या उपरांत मुख्यमंत्री कायदेशीरपणान सत्तेर रावू शकता काय, हो एक मोठो प्रश्न आसा. आनी हे करपाक संविधान ताका परवानगी दिता काय आनी फुडें कितें जाता. चला पळोवन घेवया रुल्स कितें म्हणटात. एक मुख्यमंत्र्याक कंटिन्यू रावपाक विधानसभेत ताका भोवमत आसपाक जाय. भोवमत वगडायल्यार मुख्यमंत्र्यान राजिनामो दिवचो पडटा. हेराफेरीचे आरोप संविधानीक नेमाक आडखळ हाडूं शकनात. भारतीय वेंचणूक आयोग म्हणजे इलेक्शन कमिशन फक्त वेंचणूक घेता, पण भोवमत लोक थारायतात. आता जशें ममता बॅनर्जीन राजिनामो न्हयकारला, तसो जर खंयच्या मुख्यमंत्र्यान न्हयकारलो जाल्यार राज्यपाल हस्तक्षेप घेवं शकता आनी त्यानुसार कलम 164 खाला बहुमत वगडायल्यार मुख्यमंत्र्याक बरतर्फ करू शकता. तर बेसिकली ममता बॅनर्जीन जे आयज केले ते ॲक्च्युली इट लुक्स लायक थिएट्रिक्स मोर, बिकॉज अ चीफ मिनिस्टर कॅनॉट कंटिन्यू विदाउट हॅविंग मेजॉरिटी इन दी हाऊस. आनी आतां आमकां अशें दिसून येता की इट इज जस्ट अ मॅटर ऑफ टायम की गव्हर्नर वील कॉल अ न्यू पार्टी ऑर द मेजॉरिटी पार्टी टू फॉर्म द गव्हर्नमेंट आनी ही वील सॅक ममता बॅनर्जी व्हेरी सून. तुमकां कितें दिसता? कमेंट करून सांगात.